पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि झेडपीची वेंचणूक जाली, आमी सगळे आंकडे पळयले, एनालिसीस पळयली, आणि एक वर्सां भितर विधानसभेची वेंचणूक आसा. ताजे मदीं एक बारीकशी तुगेली IPL टायप म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां. ह्या रिजल्टांतल्यान ज्यो गजाली मुखार आयल्यो त्यो घेवन विधानसभा इलेक्शना कडेन कशें पळोवप. खरेंच हे आतांचे आंकडे पळयल्यार भारतीय जनता पक्षा कडेन सद्या जे ऑर्गनायजेशन आसा आनी जे हेवीवेट्स आसात, जांचो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर सारको पावरफूल शेक आसा, तांकां हरोवप शक्य आसा काय कितें. आनी तांकां हरोवपा खातीर जी अलायन्स जाय आमी म्हणटात, ती जाय हें बरें आहा, खरें जावपाक शकता काय कितें. ह्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर आज आमी भासाभास करतले. 3 मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे अर्थतज्ञ प्रोफेसर डॉ. मनोज कामत, वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद पॉलिटिकल एनालिस्ट क्लियोफास बाब कुतीन. आणि तिसरे आसात म्हणजे गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र बाब देसाय. हांव क्लियोफास बाब तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता आनी हांव त्याच प्रश्ना वयल्यान स्टार्ट करता. इज इट इजी तर न्हीच, बट इन प्रेझेंट सर्कमस्टान्सीस इज इट पॉसिबल टू डिफीट दीस इलेक्शन जगरनॉट ऑफ BJP. तांचे कडेन ज्या तरेचे ऑर्गनायजेशन आसा आनी ज्या तरेचे हेवीवेट लिडर्स आसात. मुगे भाशेन दे हॅव ए ग्रेट ऑर्गनायजेशन. हेवीवेट लिडर्स मे नॉट मॅटर मच, बट द ऑर्गनायजेशन इज एक्स्ट्रीमली पॉवरफुल. दुसरी सायडीन ऑर्गनायजेशनूच ना. And BJP starts with a voter base of minimum 37. The other side starts with a voter base of say around 22 or say 25. Ata to match this, according to me, they have to be at least equal. Without election machinery, they have to be at least equal. Anik, if all 3 parties which fought, Congress, RGP and Goa Forward comes together, it can become a formidable force. Kintu ani ek aha, when I say Congress, I mean the Congress political party and the Congress legislature party. हे 2 पार्टी जालो कडेन आहाय. सो त्यो 4 इश पार्टी जाले. ह्यो तो 4 एकठांय येल जायत. मुगे भाशेन तो एक फॉर्मिडेबल फोर्स जावपाक शकता. नाव दिस इज ऑल्सो बिकॉज if we look at the ZP results and we look at the last assembly results, there is lot of anger against the government. Last time they won with about 37 vote share. This time they have increased it to 48. And look at the very messy start which the opposition had. Last minute they broke the alliance. Last minute. RG, which had a vote share of 10%, they wanted to contest 12 seats. They contested about 28 seats, got a 10% vote share, which means they have retained their assembly vote share. Yes. And Lok Sabha, they may have come down. Yeah. Congress party, their skeleton is almost intact. They have lost flesh twice. I think they got about over 18% vote share. According to me, it is a great achievement from a very messy start. But if there was a alliance, and tu munta alliance जातले काय ना, according to me, alliance almost जाल्ले. At least I am telling you from what came in the media. Yeah. Almost जाल्ले. Had it not been for that spark of Isidore joining the Goa Forward Party, the alliance was almost formed. According to me, Isidore joining and created Santa Cruz. And Santa Cruz. Yes, Isidore joining created a problem. Santa Cruz, according to me, was
a rightful entitlement of the RGP, and Corley is another thing. These are the three issues. Yes. Poingin, Corley and Santa Cruz. Yeah. These are three areas which at least publicly broke the alliance. Yeah. According to me, these issues could have been easily sorted out. Yeah. It was not a big deal. Okay. But the spark which was started by Isidore, Isidore, yeah. That became a wildfire. That became a wildfire. but one more thing I feel, I don't think they met many times together. They seem to be sending messages or meeting through Twitter Yeah. or through Facebook or Correct. through. I mean, this is not the way to This run. is not the way to form an alliance. Yeah, we'll go to the deeper aspects of that. But मनोज बाब, तुम्ही जेन्ना पळयता हांव त्याच म्हज्या बेजीक प्रश्ना वयल्यान सुरवात करता. ह्या सद्याच्या भारतीय जनता पक्षाची जी इलेक्शन मशिनरी आसा ताका प्राप्त परिस्थिती भितर हरोवप शक्य आसा काय कितें? म्हाका दिसना. हां. आज टुडे बीजेपी हेज बिकम लायक अ फोर्ट्रेस आणि ताका जर तूं जर टक्कर दितलो जाल्यार त्या पद्दतीची स्ट्रॅटेजी, त्या पद्दतीचे मायंडसेट आणि त्या पद्दतीची मशिनरी जाय. सी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशिनरी, हांव फक्त कार्यकर्ते लिडर्स म्हणना, पण द कंट्रोल ओवर द पार्टी. आज ज्या पद्दतीन बीजेपी इज एबल टू स्टियर, कोणाक उठोवपाचें, कोणाक न्हिदोवपाचें, कोणाक बसोवपाचें हें थंय पणजे बसून थारयतात आणि दे आर एबल टू इम्प्लिमेंट. आणि ह्या पद्दतीचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर एक केडर बेज पार्टी कडेन, आणि गोंयांत खंयचीच केडर बेज पार्टी ना. मागीर तशी भारतानूय केडर बेज पार्टी तशी उरली ना. कम्युनिस्टूय आज लयाक पावल्या आणि त्यामुळे खंयचीच पक्षाक तितली एक ताक उरली ना की एक ऑर्गनायझेशनाच्या जोराचेर लिडर्स डज नॉट मॅटर वेदर द लिडर इज देर ऑर नॉट. लिडर फॉलोज, द लिडर डज नॉट लीड, ऑर्गनायझेशन फॉलोज. तें एक जालें. दुसरें, बीजेपी सारख्या बलाढ्य पार्टीक जाचे कडेन आज पयशे आसा, जाचे कडेन मशिनरी आसा, जाचे कडेन अजेंडा आसा आणि कार्यकर्त्यांक वर्सभर काम दिवपा सारको प्रोग्राम आसा, त्या पार्टीक जर तुमी हारयते जाल्यार यू रिक्वायर अ मायंडसेट जिखपाची. कारण बीजेपीज मायंडसेट इज टू विन. दे फायट इलेक्शन्स टू विन. एवरी इलेक्शन दे विन आणि द प्रिपरेशन बिगिन्स वेल इन एडवान्स. अशें म्हाका सांगात, ऑपोजिशनाच्या खंयची पार्टी तुमी म्हाका दाखयात जाचे कडेन मनांक आसा बीजेपीक हारोवपाक, मनान विश्वास जर आसून तो फुडें कार्यान्वीत करपाक एक्शन प्लॅन, आणि थर्ड इज इम्प्लिमेंटेशन. तिनूय गजालीचेर सगळ्यो आमच्यो ऑपोजिशन पार्टी फेल वता. So therefore, I don't see any particular change in the result. 35 to 40% intact vote base BJP's is enough to take them to power. That is my opinion. Okay. Rajan Bab, do you agree with this? आणि राईट नाव प्राप्त परिस्थिती हांव मुद्दम शब्द कित्याक फाल्यां कितें जातलें तें खबर ना, बट पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज म्हणटात न्ही. सो हांव फर्स्ट पॉसिबिलिटी वेल्यानूच सुरवात करता. हांकां हरोवप पॉसिबल आसा काय कितें? प्रमोद, खूप पॉसिबल आसा. म्हणजे म्हजें मत आसा की पॉसिबल आसा. हांव पॉसिबल आसा अशा खातीर म्हणटा की 2017चें इलेक्शन सगळ्यांनी गोंयकारांनी पळयलां. 2017च्या वेळार जी परिस्थिती आशिल्ली, जे दावे सत्ताधारी पक्ष करतालो, म्हणजे बीजेपी करतालो, कोण म्हणटालो 24 येतले, कोण म्हणटालो 26 येतले, आणि कोण प्रत्येक जण आपापल्या पद्दतीन सगळे घोशणा करताले, दावे करताले. पूण प्रत्यक्षांत जी ग्रावंड रियलिटी आसा तीच तुमकां इलेक्शनाच्या मतदानांत ती कन्वर्ट जाता आणि ताचे रिजल्ट येता. 13चेर बीजेपीची परिस्थिती पावली, आणि परिस्थिती कशी पावली? लोकांनी पावयली. लोकांच्या मनात जी खतखत आसा, लोकांच्या मनात जो राग आसा, लोकांच्या मनात ज्या तरेचे इश्यूज आसा आणि एक निराशा आसा, ती तेन्नाय आशिल्ली, ती निराशा आजूय आसा. आता प्रश्न उरता तो असो की जसो डॉक्टर मनोज कामतीन सांगलें की मनात तांच्या आसा काय कितें, तांकां हरोवपाचें इंटेंट म्हणटा तुमी, ते मनात आसा हो प्रश्न सगळ्यांत म्हत्वाचो. आणि ते एकठांय येवपाक सोदता काय कितें. म्हाका एक दरम्यानच्या काळान हें खूब लागच्यान आमी सगळे फॉलो केल्लें, अलायन्साची जो इश्यू आशिल्लो तो. आणि सुरवातीक दिसतालें की ज्या तरेन ते एकठांय लागीं आयिल्ले, ज्या धडाक्यान लागीं आयिल्ले, आणि उपरांतच्या हातून एक हळू ते कशे फुटत गेले, आणि एकूण जे तांचे एक अलायन्स करपाचें जे एक हें आशिल्लें, मोख आशिल्ली, ती कशी विस्कटत गेली तें आमी लागच्यान पळयलां. आनी तातूंतल्यान म्हाका एक दुबाव असो सुद्दां आयलो एका पॉयंट ऑफ टायम की खंय तरी एक पावर भायल्यान ती हें सगळें कंट्रोल करता काय, सूत्र हालयता काय कितें, युती जावंक जाय काय जावंक नाका, ती जर कित्याक खातीर जावंक जाय आणि कित्या खातीर जावंक नाका, हे कोण तरी भायलो मनीस ठरयता काय कितें. ज्या तरेन ते फुटून एकामेका पासून ते पयस गेले, बारीक बारीक इश्यू ही कारणां तांच्यांनी दाखयली, पण एक्चुअली ती खरी कारणां आशिल्ली काय कितें, काय कोणाक दिसतालें की ती जावची न्ही म्हणून.
आणि हे त्या सगळ्या हाका हे बळी पडले ताची कितें वेगळी रिजनिंग आसा काय कितें या हो म्हाका प्रश्न म्हाका तुम्ही बऱ्या मुद्द्याच्या हाडून सोडला आनी त्याच मुद्द्याचेर हांव क्लियोफात भाव मारता हें जालें मागीर आतां आमकां सिलेबस कळ्ळो क्लियोफात भाव की अलायन्स जावप गरजेची हो सिलेबस न्ही पण हे अभ्यास करना न्ही त्या सिलेबसाचो सो आतां अशें न्ही की आमकां खबर ना राजन बाबान बरें सांगलें जावपा जाय जावपा जाय जावपा जाय जायना न्ही ती जावप शक्य आसा कारण हांची जर परिस्थिती पळयली 2 मुद्द्यांचेर हांव येता पयलो मुद्दो की ते सीट शेअरिंगच आपल्याला फायनल करपाक शकनात दुसरो मुद्दो सीट शेअरिंग जर ताणें फायनल केलें म्हणजे ताणें गोवा फॉरवर्डा बरोबर केल्लें ते आनी फ्रेंडली फायट म्हणटा त्या नाटका भितर घुसतात आपल्याला लिडराक कंट्रोल करपाक जायना म्हूण तिसरी गजाल जी आमी काणकोण सारक्या जाग्याचेर पळयली अलायन्स आशिल्ली पण काँग्रेस आपल्या रिबेल्साक कंट्रोल करपाक शकना आनी ते वतात आनी थंय मतां फोडून उडयतात ही अलायन्स म्हणटा पळय ती प्रॅक्टिकल आसा काय कितें प्रॅक्टिकल आसा ओनली थिंग इज दॅट तांकां दे शूड हॅव फायर इन द बेली टू वीन इलेक्शन्स which Manoj Bab has said, and that fire in the belly, I always say Vijay Sardesai has. Congress does not have that fire in the belly to win. पूण मुगे भाशेन तांकां आनीक ऑल्टरनेटीव ना unless they come together they cannot succeed in dislodging this government. They will have to come together. एक आनीक राजन बाब सांगता प्रमाणे लोकां मदीं राग आसा म्हणटो बट दॅट राग हॅज टू बी चॅनलायज्ड आनी तो चॅनलायज कोतलो जाल्यार यू कॅनॉट स्टार्ट वीथ ए लो पर्सेंटेज ऑफ 30 and 38. दे हॅव टू रेज देअर लेवल टू 35. एक गजाल क्लियोफात आमकां जी दिसता हांव पयर ती उलयल्लो आमच्या रावंड टेबलाचेर बी काँग्रेस इज स्टक बिटवीन 18 to 22. Correct. सो फाल्यां जर कसली अलायन्स तयार जाली and if Congress remains stuck between 18 to 22 nothing can happen. See, Congress has to raise itself to its previous vote share of 30%. Then only something can happen. According to me, having lost flesh twice, as I've said, it will be difficult to raise it To 30%. above 22. Okay. Let us hold it that तुम्ही they are... ceiling is 22 Yes, म्हणटा. how ceiling 22 म्हणटा सद्याक तरी. Now you add this 22, you add say 3 of Vijay, Yeah. you add about 10 of RGB, yeah. then there is a big element Then there of is a TMC. fighting chance. Yes, there is a fighting chance. And it is not that, it is not possible. But राजन बाब कित सांगते भाशेन की वेगळी रिजनां दिली हय. बट दोज वेगळी रिजनां अकॉर्डिंग टू मी वेगळी अशी कांय नाशिल्ली ती आय फील दॅट दीस इज अ ऑपोजिशन प्रॉब्लेम they are trying to edge out the next opponent. Yeah. They may have 7 MLAs and 1 MP and they may have 4 or 5 chief ministerial candidates. That is a problem. That is a problem. Yes. According to me, that is a problem. One. But, and number 2, wait. According to me, there is a great chance they must also decide their chief ministerial candidate in advance. This is difficult to have in a ruling in the Congress party. Yeah. But unless they say this is the horse on which we are betting and we are going with this horse, then it is possible. One. Otherwise what will happen is the horse who is running ahead would be pulled back by the others. Yeah. So according to me, at least for the first time, Yes, Congress should they say should this do is the it. horse we are betting on. म्हाका मनोज बाब एक गजाल सांगात आक्रोश लोकां मदीं राग आसा बीग आसा हे सगळें आमी आयकतात आनी तो राग आमी सोशल मिडियाचेर पळयतात तो मागीर तो हातूंत पोलिंग बुथाचेर पावतकीर तो राग खंय वता तो खंय तरी वाटेर शेणटा. एक गजाल म्हणजे भाजपाक आतां 10 वर्सां कंटिन्युअस प्रत्येक इलेक्शन भाजप गोंयांत जिखत आयला हय म्हणजे तो राग आसपाक हे नॅचरल कारण एक एंटी इन्कम्बन्सी म्हणून फॅक्टर आसता आमी विटतात तेच नेते तेच लिडर तेच अजेंडा आणि तें चिन्ह सो लोक प्रत्येक वेळाचेर एक वेगळें कितें तरी करपाक वाट पळयत आसता दिस इज एन एक्सेप्टेबल ट्रूथ. या पण वाट पळोवपाक सुद्दां वाट मेकळी जाय किंवा एक वेगळो ऑप्शन एक वेगळो ऑल्टरनेटीव बरो ऑल्टरनेटीव म्हण लोकां फुड्यान येवंक जाय तो जो पर्यंत येना जाल्यार ती पयलींचीच वाट आमी धरतले. 2 गजाली आसा पळया अलायन्स कित्याक जायना आनी बीजेपी कित्याक जिखता. एक म्हणजे बीजेपी डज नॉट वीन बिकॉज ऑफ दीज लिडर्स जे काँग्रेसांतल्यान थंय गेले म्हणून बीजेपी जिखता असो न्हय कारण बीजेपीक लोकल लेवलाचेर जरी राग जरी आसलो जाल्यार सुद्दां टॉप लेवलाचो जे कोण लिडर्स आसा तांची छबी बरी आसा तांचो ट्रॅक रिकॉर्ड बरो आसा आनी लोकांक होय विश्वास आसा की ज्या जाग्याचेर बडी मारपाक जाय
हे सगळे लोकल ज्यो पॉलिटिक्साचे धंदे थंय कोताय येवपाचे ना. दे आर द रायट डिसिजन मेकर्स अँड दे आर वॉचफूल. तांचे कान आणि तोंड आणि दोळे सामके उक्ते आसा आणि ते प्रत्येक बारीक गजालीचेर लक्ष दिवन आसात. गोंयान एक निर्णय सध्या केंद्राच्या हस्तक्षेपा शिवाय जायना. हाचो अर्थ मॉनिटरींग, आमी आमच्या भाशेन ताका मॉनिटरींग म्हणटात किंवा आमी एजन्सी म्हणटात. एजन्सी कंट्रोल इज व्हेरी हाय. ज्या ठिकाणी एजन्सी कंट्रोल आणि मॉनिटरींग इज व्हेरी हाय त्या ठिकाणी रिजल्ट्स मेळपाक कांयच मुश्कील जायना. दुसरी गजाल, अलायन्स कित्याक जावचें ना अशें हांव म्हणटा ठामपणे. कारण अलायन्स जावपाक दोन गजाल जाय. एक म्हणजे एक विधान आणि एक प्रधान. विधान म्हणजे कॉमन अजेंडा. वेन यू आर नो लॉंगर वॉट इज से ऑन द सेम पिच. उदाहरण दिता, आज गोवन किंवा नॉन गोवन अशा विशयाचेर आरजीक कितें दिसता आणि काँग्रेसाक कितें दिसता. आज घर आपणा घर जो आता स्कीम जी ताणें राबयल्या ताचेर आरजीचें मत कितें आणि काँग्रेसाचें मत कितें. गोवा फॉर गोवन्स हाचेर तिनूय पक्षाचें मत कितें. एनवायरमेंटाच्या विशयाचेर तिनूय पक्षांची मतां कितें. जर तुमची जर ती कॉमनॅलिटीच जर ना, फक्त बीजेपी खरोवपाक जाय म्हणून alliance जावपाक शकना. अलायन्स जायना. बरें. तुमकां लोकांक एक अजेंडा दिवचो पडटलो. तो अजेंडा तुमचे कडेन ना. राजन बाब, तुम्ही मान्य करता ती गजाल. आमकां फक्त बीजेपी खरोवपाक जाय म्हणून एकठांय येवन जर अलायन्स केली ती अलायन्स फ्रुक्टिफाय जावची ना. तुम अजेंडा जाय पडटा आनी तो अजेंडा सद्याक ना. सो अलायन्स फक्त एरिथमेटीक जरी आमी जुमोवपाचो प्रयत्न केलो त्या अलायन्सा भितर केमिस्ट्री केन्नाच येवची ना. सध्या झेडपी इलेक्शन हो फुडलो म्हणजे जाचे आमी एक प्रेडिक्ट करता ह्या बेसिसचेर फुडलें प्रेडिक्ट तशें करप व्हेरी डिफिकल्ट आसा. म्हणजे ते कठीण अशा खातीर जशें 18% वोट शेअर काँग्रेसचो आमी उलयता किंवा बाकीचे सगळे मेळून सुद्दां ते बीजेपीक मॅच करपाक शकना बी अशे तरेचे आमी एक सादारण हें काडलां. इवन तुमी झेडपीचे समजा जर रिजल्ट पळयले, एक विश्वजीत राणे आणि दुसरो रोहन खंवटे हे जर दोन लिडर पळयले गोंयांत, तांचो जर वोट शेअर आणि तांणी घेतले एक वोट्स ताची जी मार्जीन आसा ते जर पळयलें, बाकी कडले जे बीजेपी सिट्स आसा ते हार्डली कांय अंतरान ते जिखल्या. एक 500,000 इतले, कांय कडेन चडूच जाले एक 2,000 अशे तरेचे एक सादारण तांचे वोट हें आसा, मार्जीन आसा. आतां जी 3 पार्टी आसा ज्यो अलायन्स करपाच्या हातून आसा तातूंत एक मेन काँग्रेस, दुसरे आसा ते गोवा फॉरवर्ड, तिसरे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स. वोट्स ही बेजिकली जर आमी अशी धरली की पयलीं बीजेपी आनी काँग्रेस हे एकामेकाचे हे स्ट्रेट हातून आशिल्ले, हे खरे अपोनंट एकामेकाचे. जर स्प्लीट जाल्या ऑपोजिशनाची वोट्स जाल्यार ही तिगां भितर जाल्या. एक काँग्रेस, दुसरे RGP आणि तिसरे हे गोवा फॉरवर्ड. आतां हे समजा जर एकठांय आयले तिगूय आणि सिन्सियरली समजा जर एकठांय येवन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर समजा जर ते थारायता जाल्यार म्हाका दिसता की जे मतदारसंघ बीजेपीन हे स्लायट मेजॉरिटीचेर जे जिखल्या तातूंतले किमान 7 ते 8 मतदारसंघ पडपाक शकता. तातूंत बरे बरे मतदारसंघ आसा. तातूंत शिरोडा आसा, तातूंत कळंगूट आसा, तातूंत खोर्ली आसा, अशे तरेचे मतदारसंघ तातूंत आसा. कितलेशेच हांव कितलीं नांवां दिवपाक शकता. इवन तातूंत रिवण आसा, कळ्ळें न्ही. सो असो समजा जर एक हें पळयलो एक प्रश्न हो आहे, एकठांय येवपाक शकतले काय कितें जुळत ना. एकठांय ते येवपाक शकता प्रोवायडेड तांणी स्वताचे एक आपले हें ठरोवचें पडटलें, आपलो अजेंडा ठरोवचो पडटलो. तांकां खंयच्याच तरेन एकामेकाचे हेवे दावे इगोस आणि हें दवरुपाक मेळचें ना. एकठांय जर ते येता म्हाका दिसता की तांचो वोट शेअर आसा ते हाज्या परस कितलोच वाडपाक शकता. आणि हातूंत बीजेपी सारके जे आतां सध्या सत्ताधारी पक्ष आसा ताका डिफेन्सिव्ह हाजेर वचचें पडटलें. फक्त अग्रेशन जाय आणि सिन्सिरिटी जाय. म्हाका क्लिफाचो एक सांगात, एक जो विचार चल्ला सद्याक तो ह्या इलेक्शना उपरांतूय स्टार्ट जाला आनी बिकॉज ऑफ दीस इंडिपेंडंट प्रॉब्लेम असो आहा की जो तुगे अशी जेन्ना अलायन्स जाता व्हडली तातूंतल्यान रिबेल्सूय तयार जातात. ते रिबेल्स मागीर वतात आनी इंडिपेंडंट म्हणून कॉन्टेस्ट करतात. आतां बीजेपी सारको पक्ष जो आसा जो स्ट्रेटेजिकली ह्या इंडिपेंडंट्सा कडेन पळयतलो, जसं ताणें ह्या इलेक्शनाकय कांय कडेन पळयलें. फाल्यां काँग्रेसींतल्यान जर फुटून कोणी भायर वता ती सीट गोवा फॉरवर्डाक दिली म्हणून, जाल्यार ते सरळ काडटले आनी त्या इंडिपेंडंटाक आदार करतले की तूं जाता तितली मतां फोड म्हणून, जे ताणें हाजे पयलीं साश्टीकय ट्राय केला. ह्या परिस्थिती भितर एक जो हे स्टार्ट जाला की गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी भितर मर्ज जावचें.
तुमकां दिसता दॅट इज अ रॅशनल डिमांड ऑर विजय बाबाची इंट्रस्ट तकल्याक घेवन ताणें आस्त बरो आहा? 2-3 गोष्टी. हय. एक, विजय काँग्रेसीन मर्ज जाल्यार मुगे भाशेन इट इज गुड फॉर विजय, इट इज गुड फॉर द काँग्रेस पार्टी, फॉर बोथ. इट वील बी गुड इफेक्ट. दुसरें, तूं म्हणटा ते भाशेन ते इंडिपेंडंट रावताय. इंडिपेंडंट कित्याक रावपा न्हय? इफ एट 11 o'clock you are announcing Yeah. the candidates, the one who is ready to file his nomination tomorrow, will he back out at the last minute because your party has announced the alliance yesterday? These are not such committed people like the BJP, because Goa Forward and Congress do not have cadre of the type which they have. So they are not going to withdraw. So for this, the alliance will have to be ready in advance. The people will also have to know that this is our candidate. Correct. Now take the case of your Daya, who has contested and got Yes. about 1,300 votes to defeat Prashant. Yeah. He must have been planning for the 5 years to contest his elections. Correct. Suddenly one day before you are saying Prashant is our candidate, how this is going to work? This should have been announced at least 15 days in advance. Yeah. And the people should have got time to imagine that now we are going to vote for Goa Forward. Yeah. So this did not happen also. Don't blame Daya for that, but blame the Yes, last correct. minute You of the can't blame alliance. the independent. Then second, I am They telling have you, aspirations. Their aspirations are correct, not managed. Correct. Next. Yeah. When you have an alliance, Manoj Baban Sangla and our Rajan Bab, both Yeah. are talking of a common minimum program. Yes, Zayat stop, because you can't have an alliance and at least publicly tell the people that our alliance is to defeat the BJP. Yeah. That cannot happen. Yeah. But second, besides the common minimum program, you have to also give credible faces to the people. Means people must get a feeling at least that एक इतर वेगळे म्हणून. correct. Why did Aam Aadmi Party came in Delhi at that time? Yeah. Now they are not going to repeat that performance because they showed some sort of a difference, some credibility. And if they do that and they come together, they may be 33% together, Yeah. but that could have multiplier effect. Yes. And despite no proper chemistry, that can have a multiplier effect. मनोज बाब, तुम्ही म्हाका सांगात हो जो मर्ज जावचो एटलिस्ट तातूंतल्यान थोडो रिबेल्साचो, कारण एकदां 3 पार्टी आसल्यो की प्रत्येक पार्टीचो आपापल्यालो एटलिस्ट 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कॅन्डिडेट असतात. त्या 3 पार्टींची अलायन्स जाली जाल्यार ह्या 60 कॅन्डिडेटाक मॅनेज करप इज अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. तातूंतलो कोण नाल्यार कोण रिबेल जातलोच. सो एक जो आसा विशय जो सध्या सुरू जाला की गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचो मर्जर जावचो म्हणून, तुमकां दिसता हातूंतल्यान काँग्रेसीचे आनी विजय सरदेसायाचे दोगांयचे बरें जातलें काय कोणा एकट्याचें बरें जातलें? दिस इज अ व्हेरी गुड प्रपोजिशन. म्हणजे हायपोथेटिकल प्रोपोजिशन तो. तातूंत हांव फक्त एक अंदाज म्हणून पळोवया, एक मजा म्हणून पळोवया, पूण तातूंत कांयच फॅक्च्युअली अशें तें घडपाचें ना. पॉसिबल ना, कारणूय कितें तें सांगता. बरें. एक म्हणजे विजय सारको मनीस जाचे कडेन एबिलिटी आसा आनी एजिलिटी आसा, म्हणजे फ्लेक्सिबिलिटी आसा, तो काँग्रेसीक सध्या परवडना. कारण काँग्रेस इज लुकिंग हिम एज अन पोटेन्शियल कॅन्डिडेट, आणि जो पोटेन्शियल चीफ मिनिस्टर म्हणा किंवा पोटेन्शियल लिडर, आणि जितलो तो स्ट्रॉंग तितलो तो त्या पार्टेक नाका. आज एक जर सादे अलायन्स जर 2 पक्षां भितर, फॉरगेट अबाउट आरजी इज अ थर्ड पार्टी, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड, the leaders are the same, the agenda is the same, the idea is the same, ideology is the same, but तांचे हे तितले मर्जर व्यवस्थित जाले ना. आणि तो मर्जराचो विशय काँग्रेसान नाका तितलो उडून दवरलो. फॉर एक्झाम्पल, पैंगीणची सीट पडप हो एकूच उदाहरण इज एबल टू टेल यू दॅट हांच्या दोगांच्या भितर पटपाचें ना हाच्या फुडें. पैंगीण काँग्रेसा कडेन काय व्हडलोसो हेच नाशिल्लो. दया भंडारी वॉज ऑलरेडी वर्किंग विथ प्रशांत. थंय तुज्या काँग्रेसाचे ऑर्गनायझेशनल लिडर जर त्या तुज्या हाच्या बरोबर एक कॉमन कॅन्डिडेटा बरोबर आसा जाल्यार मॅनेजींग दुसरो दया वॉज नॉट दॅट डिफिकल्ट. लक्षांत घ्या, प्रशांत नायक सारको खडेगाद कार्यकर्तो, पॉलिटिकल हेवीवेट, जाचो लोकां कडेन संपर्क आसा, असो न्हय की तो मडगांव रावता बी, लोकां कडेन संपर्क आशिल्लो, अजेंडा घेवन लोकांच्या फुड्यान गेल्लो, गेल्या 6 म्हयने काम करपी मनीस एक पडटा इलेक्शन. दॅट इज अ बीग लेसन दॅट पीपल आर लुकिंग फॉर ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथ. पीपल तुज्या हायपोथेटिकल हातून ते पडना, कारण ते जाणा की आज गोवा आणि फॉरवर्ड आणि हो कॅन्डिडेट एक कडेन आयले खरे,
पण तांचे लॉंग टर्म पटपाचें ना, आमचे बरें जावपाचें ना, म्हणून एक नवा इसवंशाक लोलयेकाराक ताणें जिखोवन हाडलो. ही सोयरीक टिकपाची ही ना अशें सोयरी लोकांक टिकपाचें दिसता. ना हें लोकांक ऑलरेडी दिसता. ओके. लक्षात घ्या, 2 गजाली आसा. A+B+C अशें तुमी राजकारण करनाकात. हांव राजेंद्र बाबाच्या मताशी अजिबात सहमत ना की काँग्रेस प्लस RG जर करत जाल्यार 30% जातले, ताचो मल्टिप्लायर इफेक्ट 40-45% जावचो ना. ताका कारण वयल्यान तो फ्रॅगमेंट जातलो. इवन जर हे A+B+C एक जर आयले, काँग्रेस प्लस गोवा प्लस आपान वेगळी चूल मांडल्याच, हय तुम्ही अजूनही यू आर स्टील फॉरगेटिंग. आता 2 नॅशनलिस्ट पार्टी आसा, NCP, 2 शिवसेना पक्ष आसा, TMZ परत येवपाक शकता. एक रिजनल पार्टी, एक तर 2 नवे इलेक्शना टायमाचेर नवे तयार जातल्यो. आणि ह्यो सगळे तयार जातकीच काँग्रेस आणि A वर्सेस B म्हणजे काँग्रेस प्लस गोवा फॉरवर्ड प्लस RG विरुद्ध MG प्लस BJP हे दोनच पक्षा पुरते A वर्सेस B जावचे ना. 2 अलायन्सा मधली झगडे आसची ना. झगडे आसचे ना. It will still be a 4 corner fight. Today BJP has the wherewithal to play many of these forces against each other. Against each other. Let us understand this. आणि हा इलेक्शन लढोवपाक फायनली जिखतलो हय. आणि खर पद्धतीन जिखतलो म्हणून जर हांची दोगांची जर कॅपॅसिटी जर आशिल्ली जाल्यार आज थंय प्रशांत नायक जिखतलो आशिल्लो. बरें, म्हाका राजेंद्र बाब सांगात, ही मर्जराची जी गजाली चल्ल्यात, कारण तातूंतल्यान तरी फ्रिक्शन कमी जातलें म्हणून तुमकां पडटा ही गजाल काय? सद्याक जी काँग्रेसीची परिस्थिती आसा ती पळयल्यार विजय बाबान सद्याक मातशें आपल्यालें जें बारीक ल्हानशें घर आहा तेंच तुगेलें सांबाळून दवरिल्लें बरें. तेच जर तुवें आतां लास्ट सांगला हय. की आपलें घरच विजयान सांबाळून दवरपाक जाय. जर विजय हो इंडिपेंडंट पक्ष धरून रावता म्हणजे ताचो जो गोवा फॉरवर्ड आसा जाल्यारच हें अलायन्स शक्य आसा. विजय जे दिसा काँग्रेसीन वतलो विजयाक सगळे तरेची लिमिटेशन्स येतली आणि खंय तरी ह्या अलायन्साची सुद्धा सुरवात ही विजयानच केल्ली. म्हणजे जी चर्चा फाटी जाल्ली ती सुरवात विजयान केल्ली. मागीर ताका मनोजान ताका रिस्पॉन्स दिलो आणि मागीर ताका रिस्पॉन्स काँग्रेसीन दिला, तो सुद्धा स्लो. फुडें गजाली कश्यो गेल्यो आतां जशें क्लिओफत बाबान सांगलां तश्यो त्यो फुडें वचत रावल्यो. पूण विजय जो मेरेन एक पुलिंग फोर्स आसा ह्या सगळ्या हातून तो मेरेन अलायन्स हे पॉसिबल आसा. जे दिसा विजय मर्ज जातलो काँग्रेसीन ते दिसा विजय हो काँग्रेसच्या बाकीचे जे प्रोसिजरियल तांचे जे सिस्टीम आसा तातूंत तो इतको घुस्पतलो आणि तो सगळो हें जातलो. पण एक उदाहरण म्हणून हांव सांगता, हो जो प्रस्ताव आसा तो पयलीं MGच्या बाबतींतूय आयिल्लो. MGन BJPत खंय तरी मर्ज जावचें म्हणून, पूण BJPतल्या कांय शाण्या लोकांनी आणि सुदीन ढवळीकर एस्पेशली तांच्यांनी एक हाजेर उलयता आसतना सांगलें की जो मेरेन MGP सेपरेट पार्टी आसा सायकोलॉजिकली ताजो BJPकूच फायदो चड आसा. कारण बाबा आनी एक पार्टी आमच्या बरोबर आसा आणि ती ताच्या बरोबर आमचे अलायन्स आसा. एक सिंबलाचें जो मत मारपाचें ना. हय. दे मे बी कम्फर्टेबल वोटिंग फॉर सम अदर. एक्झॅक्टली. सो जर विजय इंडिपेंडंट म्हणजे सेपरेट रावता जाल्यारच अलायन्स शक्य आसा, नाजाल्यार अलायन्स जावचें ना. म्हाका फायनल क्लिओफात सांगात इज द RGP फॅक्टर. RGP emerged as the third largest political party in last election. They have continued that performance in ZP election. So what is working for RGP? आज तांचेकडे एक आमदार आणि 2 ZP आहात. चोय कितें जाता, RGP this time was almost planning to contest 12 सिटां. करेक्ट. आनी 12 सिटांचेर ते कॉन्टेस्ट करपा आशिल्ले तेमी ते 28 व्हेली and still getting 10% vote share shows that they are here to do business. One, they have a stay, whether you like it or not, they are existing all over Goa. They वेळ्ळी आसाय. They are in Majorda. They are in Nuve. So all over Goa they are existing. Congress party also is there all over Goa. They may not be in a position to win on their own. But their presence is their across. presence is there all over. They, unless these two forces come together, according to me, it cannot become any effective alliance. Effective alliance. So RGP will have to go with the Congress party. आता पळय, मनोज बाबान आता सांगिल्लें कितें, तेंगेलो नॉन गोवन इश्यू आसा. तो इश्यू आसाच. पण ह्या खेपेक तो फाटल्यान दवरपा रेडी जाले. Correct. So I am saying give full credit to them. And for that, correct. According to them, they deserve full marks. That their main core agenda
they decided to keep aside and form an alliance. Yeah. So according to me, that kind of sacrifice, that kind of adjustment is required if they have to come the together. tragic thing in all of this is क्लिओफास बाब ज्या सांताक्रुजाचेर तांकां भायर काडले ते सांताक्रुज तर जिखले आनी काँग्रेस हरली. See, Amit Patkar has clearly said we broke the alliance on Santa Cruz. Yes, yes. Santa Cruz was their entitlement. Yeah. See, Rudolph is the other is on the other side. Yeah. And Viresh is controlling 3 panchayats. I mean, coming within his area. And he Where is the finally won question? the election. Just because your sitting ZP member is there, Yeah. can you think of retaining that? According to me, it was political stupidity Yeah. in breaking the alliance on Santa Cruz, if that is the reason. Yeah, and moreover, now in hindsight also, it looks a bigger Correct. They have stupidity. proved their point. They have proved their point. Manoj Bab, what is working for RGP? They are the third largest political force today in the state. RGP is certainly a force. Yeah. And with this election has shown that RGP exists and they will continue to exist. Yeah. कारण ते एक agenda घेऊन वता, whether you like the agenda or you don't like the agenda. But they have an agenda. And the clear ideological ideology position is very, very clear. Yeah. The position is clear. RGचा problem जाता की they are not understanding which are their concentrated points, which are their weak points. आज 28 सीट ज्यांना तुम्ही लढयतात आणि जो आरजीपीच्या कोर बार्देज बेल्टातल्यान जो स्टार्ट जाल्लो आज तो बार्देजान खंय दिसूना पण तो आज बार्देजाच्या भायर आज तिसवाडीन तो आतां दिसलो. तिसवाडी दिसता, तिसवाडी फोंड्या दिसता दिसता. आणि खंय खंय दिसता. Yeah. सो मेन थिंग स्ट्रॅटेजिक प्लेसमेंट म्हणटा तो आरजीपी कडे चुकता. दे आर गुड ऑन द अजेंडा, दे आर गुड ऑन द लीडर्स, दे आर गुड ऑन पिकिंग अप गुड पीपल, बट दे आर मिसिंग ऑन स्ट्रॅटेजिक पॉइंट्स. दे आर Yeah. मिसिंग ऑन वेअर टू युटिलाइज इट. Yeah. दुसरी गजाल जेन्ना विजय बाबाची पळयता दॅट विजय बाबा इज फार मोर नाव रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू 1 or 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. Yes. हाच्या फुडें जर तो सिंगल जर गेलो जाल्यार ही इज ओनली इटिंग ऑन काँग्रेस शेअर. आणि जे विजय बाबाक जे सीट्स मेळटले 1 किंवा 2 किंवा मॅक्झिमम 3 ते दॅट विल बी मायनस काँग्रेस. Yeah. सो हियर काँग्रेस डज नॉट स्टँड एनीवेअर. According to me, RGP has a great पोटेन्शियल potential, and both RGP Congress go forward Yeah. can show that in the Ponda by-election. Absolutely, because so Ponda by-election would be a test case. Yes. You just said that municipal elections are there, Yes. but according to me, Ponda by-election would be a test case for the alliance. Yes. Whether they can come together or they cannot. Whether they can come together No, and have a one-to-one. the request, Cleophas Bhai, it's a very interesting thing. When I spoke to all the leaders, even on the counting day, their request was very simple. We are ready, we are open. Congress just doesn't talk to us till last moment. That was their problem. ego of Congress is very, very All damaging the for leaders them. on the Absolutely. panel were saying only one thing: we have no problem, we are ready to talk, but Congress doesn't talk to us till last moment. See, that is what I told you just Yeah. now. That in Congress looks like there are two parties. Yeah. ते आमकां दिसतालें की legislature party म्हणटा फक्त Yeah. anti defection law लागता म्हणून. But now we are looking at that Functionally लागता. functionally लागता. Legislature party and the political party अशें दिसता. But what to do? But Rajan Bab, RGP factor, RGP has again, they have established themselves as the third biggest political force in the state. And जसे Cleophas Baban सांगले, without taking that third biggest political force with you, no alliance can take shape. How are you looking at the performance of RGP? अलायन्स कित्या खातीर जालें ना हाजेर कांय उलयना आनी हांव ताजी रिजनिंगां वेगवेगळ्या पद्दतीन दिता. पूण एक गजाल तुमकां सांगता की आरजीपीन ह्या वेळार इलेक्शनांत झडपी इलेक्शनांत बऱ्या तरेन मॅच्युरिटी दाखयल्या. ती अशें दाखयल्या, आतां फॉर एग्जाम्पल सांगता तुमकां, युरी आलेमांव हो थोडोसो तातूंतलो एक सॉफ्ट हे हय. जो तांचे कडेन हें करतालो म्हणजे एंगेज जातालो किंवा नेगोशिएशन्स करतालो. ताणें आरजीपीन गिरदोळी, दवर्ली, कुडतरी, नावेली, बाणावली हांगा खंयच आपलो कॅन्डिडेट दवरूना. जे तांचे कडेन बरे भशेन वागले तांच्या वाटेक ते गेले ना. दुसरी गजाल, खोर्ली जेन्ना गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसच्या विरोधांत आपलो कॅन्डिडेट देंवयलो, आरजीपीन थंय काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा हय, हय. खातीर ग्लेन काब्राला खातीर Manoj said it on my show very clearly that they will support Congress candidate. He was very open about it. अशा परिस्थितीन आरजीपी हो युती जावचो की अलायन्स जावचो ह्या मताचो आशिल्लो अशें आमी सामकें. They मानपाक showed it शकता. through actions. तांणी दाखोवन Yeah, दिला. yeah. सो अशा परिस्थितीन हो पक्ष आणि जर थोडीशी काँग्रेसीन जर आणि हें दाखयली फ्लेक्सिबिलिटी किंवा समजूतदारपणां दाखयले, विजय सरदेसाय आसात तयार. Yeah. आतां जर व्यवस्थीत पयली जर चर्चा जाली आणि आतां साधारण 1 वर्स 2 म्हयने सुमार तांचे कडेन उरल्या, हाचो पूर्ण फायदो घेवन समजा जर ते व्यवस्थीत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जर ते आतांच एक अंडरस्टँडींग करून दवरता जाल्यार अलायन्स डेफिनेटली शक्य आसा. आणि जो दोतोरान उदळ सांगला मनोज कामतीन की
तो वोट शेअर वाडप शक्य ना दोतोर वाडटा 17त कितलोसोच वाडलो आणि बीजेपीचो कितलोसोच कमी जालो. पण लोकां मुखार तुम्ही ऑल्टरनेटिव्ह दवरपाक जाय. दवरुपाक जाय. पॉलिटिक्स इज नॉट स्टॅटिक, इट इज डायनॅमिक. Okay. Dynamic. So I'll tell you, just Yes. adding to 1 minute. Yeah. See, look at Davorli. There's a sitting MLA there of the BJP, ex-ZP member. There is no up there. There is no RG there. And Davorli in the opposition goes very smooth. Yeah. Very good. Look at Davorli is a shining example. How without the other side, a sitting seat, the ruling party loses. येस हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. आमी ही डिबेट्स आतां करत रावतले. दीज आर व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट्स. हांवें त्या खातीर सांगलें वी ऑल नो वॉट द सिलेबस इज, बट वेदर तांचो सिलेबसाचो अभ्यास करपाक जाय. ते तो अभ्यास करपाक रेडी आहा काय कितें? आर दे रेडी टू पुट इन दोज आवर्स? आर दे रेडी टू अंडरस्टँड अँड रायट? जेन्ना ती परिक्षा येतली इलेक्शनाची तेन्ना तो पेपर सारकी बरोवपाची तांची तयारी आहा काय कितें? लकिली आतां एकूच गजाल जनरली आमकां मेळनात. हांव ही हाका सेमी फायनल म्हणटालो. तर म्हाका दिसता क्लियोफास बाबान म्हळां की फोंडेची बाय इलेक्शन ही प्रिलिम्स कशी. ती प्रिलिम्साक तुमी कितें परफॉर्मन्स करतात ताजेर म्हाका दिसता गोंयकार मातसो तरी तुमकां जोगतलो. कारण एक झेडपी इलेक्शनान स्पश्ट दाखोवन दिलां कितें जावपाक शकता आनी कितें जावपाक शकना तें. हाज्याकी बरे लेसन्स आनी वोटर तुमकां दिवपाक शकना. कारण तेंय जर तुमी शिकनात आनी जर तुमी फाल्यां वचून फोंडा पडले जाल्यार तुमी वोटराक दोश दिनाकात. इतलेंच हांव सांगता आनी हांगा थांबता. मनोज बाब, क्लियोफास बाब, राजन बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.